लीडर्स नॉर्थ गोवाचो आमचो सुनील शिंगणापूरकर आणि म्हापसा लीडर आमचो सलमान खान. We have various topics to be addressed in this press conference, starting with Mapsa and in general BJP's apathy and the mess that is going on in Goa with regards to a couple of things. So I'd like Mr. Sunil to start with. नमस्कार. आज जे म्हापशान चल्ला लास्ट टाइम आम्ही एक स महिने पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो अबाउट म्हापसा एमएलए जोशुआ हू इज नॉट डुईंग एनी वर्क इन म्हापसा आनी आयज हे सबंद म्हापशेकार उलयता तो कांयच कमी करिना म्हणून. आनी काल बीजेपीचो एमएलए मायकल लोबो शेजारी एक व्हडले भाशण करून त्यांनी सांगले की जोशुआ कांयच काम करिना म्हणून. म्हणजे आम्ही अशें सांगूंक सोदता की इज अ युजलेस एमएलए इज नॉट डुईंग एनी वर्क. आनी हो कोण न्हू तर तो बीजेपीचोच एमएलए मायकल लोबो. सो आमी विचारूंक सोदता कितें चल्लां. जोशुआन अजून सुद्धा तेजेर कांय प्रतिक्रिया दिवना की अशें मायकल लोबोन कित्याक म्हटलें काम करना. लास्ट टायम आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें जोशुआ जो लोकांक फटयता म्हापसा बस स्टॉप बांदले म्हणून त्या बस स्टॉपार आतां जावन वचून पळयशीत जाल्यार 4 बॉम्बेच्यो बसी लागता आनी ओल्ड एक्झिस्टिंग बस स्टॉप इज फुल फ्लेज चालू आसा. ती एक फटवणीक जाली. तूं म्हापसा यार्डार वयशील जर सबंद बार्देजाक जे फ्रुट्स जे सप्लाय जाता थंय फ्रुट्स थंय स्टॉक करतात. थंय लास्ट टायम रेड मारलेली ते केळे ते कशे धया उदकान बॅरलान बडयतात केळे सम पेस्टिसाइड कुसूंक जायना तेजेर आजू पर्यंत काय प्रतिक्रिया जावना काय रेट पडोना. खंयचोच फूड अँड ड्रग्स डिपार्टमेंट आहा थंय चॅकिंग येवंक ना ते एक आमी सांगिल्लें. सेकंड तो रावता जेवियर कॉलेजी कडेन जोशुआ एमएलए. थंय एक फाटी एक्सिडेंट जाल्लो. इट्स व्हेरी डेंजरस रोड स्लोप आहा जेवियर कॉलेजीचो पळय तो थंय एक्सिडेंट जाल्लो आनी जाग्यार तो मनीस मरण पाविल्लें ताका. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लें थंय डिवायडर जाय मदीं रस्त्याच्या मदीं डिवायडर जाय सो इट बिकम वन वे रोड. ते सुद्दां आजू पर्यंत जाल्लें ना. पण तेच्या बरोबर कसलो डेव्हलपमेंट जालो. थंय एक म्हापशेची मसुंडी आहा आनी थंय जागो आसा आमचो एक्स्ट्रा. तो जागो तेणी गडप करून थंय आयज व्हडली एक मॉल कसो एक गाडयेचो शोरूम येयला किया शोरूमाचो शोरूम येयला. आनी ओनर कोण जागो कोणाचो मसुंडीचो ओनर कोण जोशुआ. हो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. तेका आमी परत आनी एक सांगलें तारीकडे जे गणपती बुडयता थंय उदकाचेर वास मारता. सगळे शेजारी कंप्लेंट करता उदकाक कित्याक वास मारता तेजेर अजून काय काम जालें ना. फिश मार्केट तेजे बापायन फिश मार्केट चालू केल्लें ते अजून तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना. आनी थंय तो फिश मार्केटाक वयतलो म्हापशेकारांक थंय 4 व्हिलर सोडून दी 2 व्हिलर सुद्दां गाडी पार्क करपाक जागो ना थंय. कित्याक म्हटल्यार आमी एक ऑप्शन दिल्लें ते मामलेदार ऑफिसांत थंयसर शिफ्ट कर म्हणून कित्याक मामलेदाराक क्रावड विकपा येता तो फिश मार्केटार. आनी ताका ऑप्शनूय दिल्लें अजील हॉस्पिटल जे म्हापशा मोडलेले आहा जे डिमॉलिश करून जे क्लियर केला थंय एक स्ट्रक्चर काड थंय शिफ्ट कर म्हणून मामलेदार. ते पर्यंत अजून कांयच फायल कांयच जालें ना. हे सगळें सांगून सुद्दां आमी सांगता वी ऑलवेज टोल्ड that he is a useless MLA and on moral ground he should resign. एका वयल्यान डेप्युटी स्पीकराचो पोस्ट हा बीजेपी सरकारान दिल्लो आसा. ही जी मायकल लोबो जो उलयला बीजेपीचो एक एमएलए कालंगूटचो आनी हो आमचे म्हापशेचो एमएलए बीजेपीचो. आमी जेन्ना फाटले 4 वर्सां बॉम्ब मारताले की मॉन्सून टायम सुद्दां आमी गार्बेज इश्यू आसा तेजे उपरांत थंय रस्त्याचे प्रॉब्लेम्स आसा. म्हापशेचो आमचो 2013 सून एक एसटीपीचो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट पेंडिंग आसा. तेजे उपरांत गार्बेज कलेक्शन इश्यूज जे आसा म्हणजे कसो सेग्रिगेट करून कसो तेका बरो युटिलायज ते अजून सुद्दां ते जाल्ले ना. सो ह्या मुद्द्यांचेर उलयल्लो मायकल लोबो. पण हांव एक मेसेज दिवपाक
सोदता म्हापशे करता मायकल लोबो तुमकां म्हणजे हे जे कलांगूटचे जे हे आसा म्हणजे वेस्टीड इंटरेस्ट आसा आणि हे जे म्हापसा जे पळयता पळय दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हांव सांगूंक पळयता तांकां की म्हापशेचे जे ऑपोजिशन आसा ती खूब सक्षम आसा स्ट्रॉंग आसा एक्टिव्ह आसा आणि म्हापशेचे इश्यूज घेवपाक ते तात्पर आसा जोशुआ हो आमचो आमदार ताका कितें करेक्शन करूंक जाय ते काम स्थानिक म्हापशेकारांचे आमचो हक्क तो प्रत्येक लोक जे थंय जल्माक येयल्ले आसा तांचो हक्क तो की तांचे म्हापशेचे तांच्यांनी पळोवपाचो पूण दुसरो मनीस येवन भितूर इंटरफियर करता म्हणजे कितें तरी वेस्टीड इंटरेस्ट आसूं शकता काय आणि आयकूंक हे सुद्धा येयलं की म्युनिसिपालिटीचे जे हे आसा इलेक्शन ताकाय कसलो तरी पॅनल येवपाचो पण हांव म्हापशेकारांक सांगता जर अशी खरी गोष्ट आसा जाल्यार एक तो जो मनीस आसा जो कसो वेस्टीड इंटरेस्ट खंयसून सायडीकसून येता हे घेवन सपोर्ट घेवन येता तांकां तुमी मातूय हे करूं नाका मातूय करूं नाका म्हापशेकार कोण आसा आणि म्हापशा खातीर जे मनांतल्यान काम करता ते लोक जे आसा तांकां तुमी हे करा प्रिफर करा कित्याक असले वेस्टीड इंटरेस्ट जे आसा तेतून कितेंय दुसरे म्हापशे कडेन घडूं शकता म्हापशेची आमची एक हे जे आसा संस्कृती जी आसा ती आमी सगळे म्हापशेकार रिटेन दवरता काम थंय कमी जाल्लो आसा बीजेपीच्या आमदारा कडल्यान पूण हांव एक प्रश्न आनी बीजेपीक विचारूंक सोदता हे सेकंड टर्म आसा तुमी जेन्ना टिकेट दिता कोणाक तर तेजो जे मापदंड आसा तो कितें आसता जर तो परफॉर्म करिना हे तुमकां खबर आहा तर विनेबिलिटी तुमकां लागता काय हो प्रश्न येता विनेबिलिटी तुमचे खातीर सगळे आसा म्हणजे खरे ग्राउंडाचेर काम जाता काय ना ते तुमकां फरक पडना तर ही एक गोष्ट जी आसा ती खूब सिरियस आसा आणि तेजे चिंताचो विषय आसा हांव परत सांगता म्हापशेचे लोक आणि म्हापशेचे ओपोजिशन एकदम स्ट्रॉंग आसा कोणीय आसूं ते आम आदमी पक्ष आसूं कोण एक्टिव्हिस्ट आसूं म्हापशेचे विशय कंटिन्युअसली घेत आसा आणि म्हापशेचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक वी आर केपेबल आणि आमचे आमदाराक कितें आमी सांगता ते आमकां खबर आसा आणि ताका आमी सांगतले तो आमचो आमदार आसा ताका ते करचे पडटले आमी भाजपान पळयल्ले आसा की एक ते एक मोठे लिडर भाजपान जावन गेल्ले आसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे काम आसा दीनदयाल उपाध्याय आसा त्यांची आयडियोलॉजी आसा आणि आयज ही भाजपा जी आसा ती खंय वयता कोणाक तिकेट दिता कसले लोक आयज तुम्ही तो मापदंड जे आसा ते पॅरामिटर आसता ते सगळे विसरून गेल्ले आसा आणि विनेबिलिटीच सगळे जाल्ले आसा बरे काम जावपा खातीर जे बरे लोक जाय तांकां मेळना आणि जे दुसरे जे आसा जे वेस्टीड इंटरेस्ट आसा तांकां एंटरटेन करतात ह्या ज्या मेरेन आमचे पॉलिटिकल सिस्टमान चेंज जायना त्या मेरेन काम तुमकां ग्राउंडाचेर दिसता धन्यवाद समरायज करपाक म्हणल्यार आमी आतां गोंयान कितलेच फावट पळयला मदें आमची एक लिडर येयल्ली पळय तेन्ना त्या लिडरान कितें स्टेटमेंट दिल्लो त्या स्टेटमेंटाचेर बीजेपीचे स्पोक्स पर्सन आहा व्हडल्या बोबान ते उलयले की ऑपोजिशनाचें कितें जाता ऑपोजिशन अलायन्साचें कितें जाता इंडी अलायन्साचें कितें जाता इंडिया अलायन्साचें कितें जाता ते सगळे ते उलयले पण हांव आतां ह्याच बीजेपीच्या स्पोक्स पर्सनाक विचारूंक सोदता की बाबा तुमच्या मदें कितें तुमी भानगडी कोत्तात त्यो म्हापसाच न्हू म्हापसा तर ऑलरेडी मायकलान आनी आमच्या सन्मानान सांगला पळय तो हे मायकल आनी जोशुआ झगडटा आनी एकलो म्हणटा की हे म्हापशा कांय काम जायना जोशुआ म्हणटा की म्हापशा कितें काम जाता तें हांव सारकें करता तेंच्या मदें तुमी झगडटा पळय तेन्ना तेंच्या स्पोक्स पर्सन खूंय बसलेले आसतात तेंच्या बीजेपीचे पळय स्पोक्स पर्सन आहा ते कित्याक उलयना ह्या मुद्द्याचेर आयजूय तुम्ही पळोवंक गेले जाल्यार काल तेणी म्हणलेले मायकलान म्हणलें मांद्रे बीजेपीचो कॅन्डिडेट निवडून येतलो मागीर तेणी म्हणलेले कोणे दुसरेय थिंगा वचोन तेंचे मंडल पळय जाला पळय थिंगा मांद्रे
कोणे आनी बीजेपीच्या लोकांनी म्हणलें बीजेपीचो मनीस निवडून येतो थिंगा हा एमजीपीचो करंटली एमएलए आयज एमजीपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की बाबा आमचो एमजीपीचो आमदार थिंगा येतलो आनी आमी ती सीट सोडची ना. हें पळय जाता पळय तेन्ना हे बीजेपीचे स्पोक्स पर्सन खूंय आसता. हांव विचारूंक सोदता कित्याक आम आदमी पार्टीचो कोण कितें उलयलो जाल्यार बीजेपीचे स्पोक्स पर्सन रोखडे इंटरनल कितेंय ऑपोजिशन आसा आसल्यार ते व्हडले व्हडले प्रेस कॉन्फरन्स घेता व्हडले व्हडले डिबेट्स करता आनी सगळें करता पूण तुमचे तुमी घर सांबाळपाक पावना. तुमच्या घरान भितर पळय कितें जाता पळय तेन्ना तुमी कोणूच उलयना. सो आय वुड लायक टू आस्क द बीजेपी की ह्या चर्चेचेर केन्ना ते उलयतले. स्टॉप टॉकिंग अबाउट वॉट द ऑपोजिशन इज डुईंग अँड स्टार्ट लायक वी नो वॉट वी हॅव टू डू. आमकां ऑपोजिशनाक काम कितें करूंक जाय तें आमी करता. म्हापसा आमचो सलमान आहा तो पावटीन पावट जोशा कडेन वयता आनी ताका सांगता हें केलें जाय तें केलें जाय हें जावंक जाय तें जावंक जाय. तुमचे इंटरनल कितें आहा तें तुमी सॉल्व करा आनी ऑपोजिशनाचें काम आहा तें आमकां कशें करूंक जाय तें आमी जाणा आमकां सांगपाची गरज ना. Now, another thing is, as far as this entire BJP and the entire Sarkar is in this, I would like to ask the BJP president. The BJP president, needs to understand something, that the BJP is in power. BJP power आहा. सरकार चलोवपाचें काम BJPचे पळय सरकार येयना तेंचें काम तें. Isn't the BJP president interested in ensuring that the people who are elected by the people, the BJP MLAs, aren't they doing their job or not? Rather than them doing their job, they are infighting and trying to figure out who will fight the next election and what they'll do. Whereas currently गोंयान आमचे उदक ना, वयता थिंगा कचरो जमो जाला. टुरिस्टांक कांय सेफ्टी ना, टुरिस्टाची झगडी जावत आसतात आनी ते कोणाक पडलेले ना. So law and order is a complete mess. Sanitation is a complete mess. Health is a complete mess. The entire government is not working properly. But हेंका कितें पडना, ऑपोजिशनाची कितें चलना तें पडना. हेंका कितें पडना की रिलिजियस सेंटिमेंट्स कशें आमी हे वाडोवपाचें आनी कशें झगडी लावपाची तें पडना. हें सगळें सोडून इफ दिस गव्हर्मेंट कॅन एक्चुअली डू सम administration and ensure that all the parts of the government, law and order, sanitation, health, education, all of these things are working fine, then Goa will succeed and Goa fude sakhtale. Nazaryar यांचे कितें पॉलिटिक्सूच करतात. They are doing politics to win the election and stay in power. Their politics is not to perform and do something for the people of Goa. And it's high time that the Goan people realize this. It's high time that the BJP president realizes this and makes the Goa MLAs who are currently in power and in the BJP answerable to all these questions. Thank you. Any questions that you want to have? Yeah. So if in a healthy democracy, it's always good to question or raise questions or So if Michael has done that as an MLA from the same party, why there is an objection? Why is not accepted and take that objections ahead and y'all can? No, so we have. It's not that we have not. We are not saying that Michael has said it or not said it. Because I'm not sure about what is said. So what we are saying is, like Sunil has said, we had said this 6 months back. So महिने आधीच आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन म्हणलेले की म्हापशा काय कामच जायना, MLA नाच. तेन्ना ते म्हणून लागले काजार आहा तेजे म्हणून बिझी आहा. झाले काजार सोंपले सगळे सोंपले. आतांय काय काम जायना, MLA काय दिसती पडना. आम्ही म्हणटाले पळय तेन्ना हे म्हणून लागले काय ना, म्हापसा सगळे बरे आहा सगळे चलता. आता मायकल म्हणले उपरांत आम्ही तेच विचारूंक सोदता, मायकल तुमच्याच मनशान म्हणले, आता तुमचे स्पोक्स पर्सन हेजेर कित्याक उलयना, तुम्ही हेजेर जबाब कित्याक दिना ते आम्ही विचारूंक सोदता न्हू. हे जोशवान प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची आनी जोशवान हेजी सगळी उतरां दिवपाची. हेणे सांगला पळय कशें झेवेराच्या स्लोपाचे थिंगा डिवायडर जाय, डिवायडर थिंगा लावंक ना. तेचे पायन चालू केलेले पळय म्हापसा मार्केटाचें काम, फिश मार्केटाचें काम, ते अजूनय जावंक ना. ते केन्ना जातलें? पार्किंग खूंय मेळना. वयता थिंगा म्हापशान रेप पडलेले आसता, कचरो पडलेलो आसता. ही उतरां आमी मागून थकली. आता तुमचो मायकेल मागता, उतरां ही केन्ना दिवपाची म्हणून आमी विचारता. वी आर नॉट सेइंग मायकेलान उलोवपाचें तेंकां इंटरनली झगडोन मरो आमकां काय पडलेलें ना. पूण म्हापशेकारांक कितें काम जाल्लेलें जाय तें आमी म्हणटा. वी आर ट्रायंग टू आस्क दॅट क्वेश्चन. We are asking why BJP spokesperson is not coming clear on this. Why they don't have an internal नाका जाले जाल्यार सांगता आमकां. आता हेजेर तुम्ही कितें सांगा मग तुमचें कितें तें. No, but if so from the same party, if somebody is talks about the democracy of the party, that people are allowed to talk against each other if they find any problems. You are asking that the spokesperson should be talking about it and giving the answers, but these answers can be done only during the
assembly, right? No, Because he has to answer if the no, questions have been see, asked, right? There are two kinds of things. One is what happens in the assembly. But the assembly, first of all, the government is curtailing. So the assembly dates that are supposed to happen in 365 days, at least 60 to 80 days or 90 days assembly should happen. Less than 30 to 40 days of assembly is happening. Point number one. Point number two is we can't wait for the assembly to happen. No. आमच्या आता म्हापसा थिंगा फेस्त येता इगोचे भायर थिंगा कचरो जालोलो आहा थिंगा पोटोल्स आहा जाल्यार सलमान आपलो भुरगो थिंगा भायर सोदता आनी तो म्हणटा बाबा हें केन्ना सारकें करतले तुमी ही इज गॉन एंड फिल्ड द पोटोल्स आउटसाइड द चर्च हिमसेल्फ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिफोर द फीस्ट ताणें केलां काम आनी तो विचारून सोदता बाबा आमी सांगून थकले आतां तुमचोय मनीस ते सांगता तुमी काम केन्ना करतले आमकां कामाचें पडलेलें आहा म्हापसा कांयच काम जायना एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्क this is not a political thing. We are saying that their internal politics be damned and our politics with them also be kept aside. What about the work in Mapsa? केन्ना काम जातलें? And म्हापसाच्या लोकांक निवडून हाडला पळय त्या मनशान हे गजाली सांगपाच्यो. We are asking him. We are asking if he can't talk and he's not like the BJP has their SOPs and anybody can't talk in the BJP, then the spokesperson should talk. The spokesperson is also not talking. Otherwise, any issue happens, something else happens in some Karnataka, the spokesperson is talking about it. Aam Aadmi Party comes and does some internal meeting, the spokesperson has something to say about it. So we are saying, why isn't the spokesperson answering these questions? Ye koi mudde aate spokesperson kidak jawab dina is what we are trying to ask. I have a question for Salman. Salman, Joshua, how has he fared with the promises during the election? कशें तेणें फेर केला कितें promises केला आनी कितें जावंक ना. See, basically, I would like to tell you the way of working of MAPSA. In MAPSA, if you go to see, only once, after 4 years, आता उरला इलेक्शनाचो लास्ट इयर उरला तेन्नाच कितें तरी एक प्रोजेक्ट हाडटले आनी तो करून दितले. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम दे ब्रॉट द बस स्टँड. Okay, they brought the bus stand and at the end of the election they brought it, made and showed the people and the memory of the people are really short. So if there is a leader who does something like that with you and makes you suffer and wait for your services, you should think it all over again. Right. So my question was, what has he promised and what has he not delivered? Yeah, there were many promises made. Again and again on the paper it is coming that the Mapsa sewage treatment plant will be commissioned at February end. Now it is what? March. Nothing has happened. What is the status of that work? They're still undergone phase 1. And they are. How much percentage of work as per you that is left? It's a long way now to complete the project. It will require not less than a year's period to connect every household to the lines, to the sewage treatment lines is the task which they have to complete. What is the major problem in Mapsa? Last question. See, Mapsa has many problems. One of the major problems is very bad handling of garbage. Very bad handling. You can get sick because of that garbage. You can get malaria. You can get any kind of disease. The rats, because of this garbage, have increased in Mapsa. Again, rising concern for bigger diseases. Secondly, our sewage which is being released, it is released directly from Mapsa's household to the river of Mapsa, which is a very important resource of the nation. It is the Tar river, it's not a nala, it is a river, it's a resource. So that river contains every day nearly 4 lakh liters of sewage, fecal waste inside which is taking into the sea. So which is very wrong and which has to be condemnable. You have to do something over it. You have to correct it. And even for आमचे जे म्हापशाचे लोक आसा ते विसर्जनाक वयता तांचे बद्दल मनात काय हे ना आमचे ह्या सरकाराक. आमी कशे आमचे हे आसा जेन्ना गणपती विसर्जन करता ते उदकान कशे देवूंक शकता. आय डोंट फील गुड. बरें दिसना म्हाका. ते चेंज जावंक जाय. म्हापसा हॅज टू चेंज. म्हापशाक बदल जाय आनी बरो बदल जाय आनी इंटरनली जाय, एक्सटर्नली न्हू. शिवोलीन जाला तसो न्हू, इंटरनली जाय आपल्या लोकांक. When you say garbage thing, the municipality is also responsible for that. What do you like to say on the municipality work? The municipality has forgotten few
things which they were carrying on before, like sweeping. Regular sweeping of Mapsa roads is no more, you can see. Only there are contractors who collect and take your household waste. But they cover only 50% of the houses of Mapsa. Rest the illegal houses are there, which are the voters also. They also are giving waste to Mapsa's garbage. Correct? So what about that? So that waste which is coming from these illegal houses also are a bigger concern because they don't have dustbins. So that's a major issue. But when you see the Mapsa municipality, the chairperson always go on changing every time. So Yeah, when that we is- ask the question, let me complete the question. When we ask the question to the municipality, they say that the chairperson had changed. In the next week, the chairperson comes. We did not get the time to renew or we have no time to collect this kind of things. So, see, That is the work of MLA, no? Mapsa MLA, no? not only the work of MLA, see, that is the functioning of the BJP. BJP किती पडलेले हा की कितले जाणांक पावर दिवंक जाता आणि कोणाच्या हातीन पावर आहा तांकां पडलेले ना ते मनशान काम केलं करूंक ना कोणाक पावर दिवंक जाय ते जाणा म्हणजे म्हापसार एव्हरी इयर मेयर चेंज जातलो नाजाल्यार एव्हरी इयर एमएमसी चेअरपर्सन चेंज जातलो कित्याक ते जाणा 4 जाणांक खुशी करूंक जाय मागीर तेणी काम केलें करूंक ना ते तांकां कांय पडलें ना मागीर ते 4 जाण तांकां निवडून हाडपाक ते आसतले म्हणून एमएलए कितें करता 4 जाणांक तिका घालता काम जालें जावंक ना तांकां पडलें ना दॅट इज द फंक्शनिंग ऑफ द बीजेपी सो दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज अबाउट दॅट ओनली नो बीजेपीच्या सरकाराक हांव सांगूंक सोदता बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाक सांगूंक सोदता कामाची तुम्ही राजनीती केन्ना करतले काम करून तेजेर राजनीती केन्ना करतले काम मातशें तरी करा न्हू म्हापसान कितें तरी काम केलें नाही सुवीज जायना आनी खूंयच जायना म्हापशा म्हणल्यार न्हू तालिगांवय जायना सुवीज 11 वर्सां जालीं सुविजाचें काम चालू आहा 11 वर्सां आतां हेंचें सरकार आहा 11 वर्सां मायज आहा हेंचें सरकार कांयच सुविजाचें काम सो एव्हरीवेअर इज द सेम केस विथ दिस प्रेस कॉन्फरन्स टुडे इज अबाउट म्हापसा सो आय डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग इन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज बट द बीजेपीज मोडिस ऑपरेंडी इज कितें की पावराची पॉलिटिक्स म्हणजे कितें कोणाक पावरान दवरपाचो कोणाक कितलो पावर दवरपाचो कोणाक खुशी दवरपाचो न्हू तितलेंच ताका काम जालें हांव जावंक ना तांकां तें पडोवन गेलेलें ना अँड दॅट इज वाय टुडे म्हापसा इज इन दिस सिच्युएशन आमदार आहा ताका कांय पडलेलें ना आणि बीजेपी सरकार आहा सीएम आहा तो कोणाक केन्ना विचारिना आतां मायकल लोबो कित्याक म्हणटा लायक सलमान सेड ही हॅज इज वेस्टेड इंटरेस्ट तो म्हापशेकाराक लागून उठोवंक ना तो तेका बार्देजाचो राजा जावपाक जाय म्हणून उठला आणि हे म्हापशेकारांक कळोवंक जाय आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळोवंक जाय ते काम करता म्हणून उठोवंक ना तो काम करता म्हणून उठलेलो जाल्यार आमी म्हणटले आरे बेस्ट काम जालां पण ही इज नॉट ही डजंट केअर अबाउट दॅट ही केअर्स अबाउट हिज पॉवर अँड हाऊ टू ग्रो हिज पॉवर हाऊ टू ग्रो हिज डोमिनियन दिस इज बिकमिंग लायक यू नो it's like becoming a sovereign Raj. Like, you know, Bangladesh is one sovereign and Salsette is another sovereign, and that is how this is becoming. So instead of that, we are saying, काम कोण करतलो ते आमकां सांगा तुमकां निवडून हाडला काम करून ते काम कोण करतलो केन्ना करतलो आनी तेजेर केन्ना तुमी उलयतली ते आमकां सांगा